तुझ्या दारात दर्शन दी सौम्या उदार. तुझ्या दारात दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सौम्या उदार. हाडला मोग जाऊन काळजारू पार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जाऊन काळजारू पार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जाऊन काळजारू पार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जाऊन काळजारू पार. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दर्शन दी सौम्या उदार. संकट पायांक पडता तुझे संकट. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सौम्या उदार.
हळूशें तकली बगावणू आमचो मान आमचो नमान आनी आमच्यो श्रेश्ठ आराधना आमी सोम्याक समर्पिया. जे कोणाक दिंबेरस रावूंक जाता तांणी दिंबेरस रावचें. ते कोणाक तांकां ना तांणी बसयेत. मोगाळ भाव भयणीनो, सोम्या मुखार परत आमी दिंबेर सरपडल्या आनी ह्या वक्ता आमी संवसाराच्या दृश्टेन न्हय तरी सर्गींच्या दृश्टेन आमी हर एकल्यान बरो वांटो वेंचला, बरो वांटो वेंचला. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बऱ्यांतलो बरो वांटो आमी वेंचला आनी तो श्रेश्ठ वांटो आमच्या जिणयेंतलो आमच्या जिवितांतलो जावन आसा जेजूचें सांगातपण. आमच्या जेजूची ती इश्टागात, जेजूचें काकुळतीचें तें दर्शन ह्या वक्ता हो बऱ्यांतलो बरो वांटो. आनी ह्या बऱ्यांतल्या बऱ्या वांट्या मुखार भोव पयस सक्रामंता मुखार आमी एकठांय जाल्या. ताचें सांगातपण, ताची इश्टागात, ताचें दैवीक काकुळतीचें दर्शन ह्या अमोलीक सक्रामेंताद्वारे आमकां मेळच्या खातीर आनी ह्या ल्हानशा उंड्या रुपाकाल ताचें तें सांगातपण आमकां झळकता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या उंड्या रुपांत हजाराचो जेजू आमकां सांगता, हो वांटो तुमी वेंचला तर हो वांटो संवसाराची कसलीच सकत तुमचे तावन हुमटून काडूंक नजो. तो वांटो तुमचो, जेजू आमचो. त्या खातीर हो वांटो आमचो करून घेता आसतना मोगाळ भाव भयणीनो, आज जेजू म्हणलें बेसांव, जेजू म्हणलें तें आशिर्वाद आमचे समोर आसता आसतना तें वांटो कोणेंच हापाळसूंक नजो म्हणलें मागणें आमी जेजू मुखार भेटोवया. तो वांटो ससनाच्या ससनाक आमच्या जिवितांत आसूं. जेजू म्हजे सांगात राव, म्हज्या मागण्याक कान दी, म्हाका आयक म्हूण आमी उलो मारया. लाजराच्या भयणी मार्ता आनीक मोरयेन जेजू सांगात रावून जेजूच्या प्रशंशाक, जेजूच्या सभासकेक ती वळख जाली गी. तेच प्रमाणे आमी मोरये बरी जेजूचो सांगाता शेवणू, जेजू तावन जिविताची भरती जोडणू, ताच्या प्रशंशाक, ताच्या सभासकेक आयती जावया. आत्मीक ग्रेस्त गाय आमी ह्या वक्ता आपणावया. मोरयेक जेजूच्या पांयां तळा रावून ताच्या पांयांची पुजा केल्ले बरी आमी मुकलो थोडो वेळ जेजूच्या पांयां तळा रावून ताची निरंतर पुजा, सेवा, आराधना आमी करया. ताका आमी ह्या वक्ता बगया, ताका आपोवया, ताका पळोवया, ताका आमचो करया आनी आमकां ताचींच करया. तस्सो जेजूचो सगळोसो आमचो, जेजू सर्वस्व आमकां म्हणलें वळखून गावया आमी गीत हे देवा बापा म्हणलें. सर्गीच्या
मोगाळ भाव भयणीनो, आमची कुडीची आनी विशेषतेन आत्म्याची दिश्ट जेजूचेर खंचया ती आमी काडची नाका. आमच्या काळजांत आसली मागणी आमी भेटोवया. मौनपणी तुमी मागात, तुमच्या बाबतीन हांव मागणें उतरांनी भेटयतलो. आमचें काळीज उक्तें दवरया ह्या घडये. भोव मोगाळा जेजू, ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच आसाय. तूं खरोच हजार आसाय. हांगासर तुजें हजारपण आमी वळखतांव. तुजें हजारपण आमी भक्तीन परगडतांव. पवित्र उंड्या रुपाकाल तुकाच तुवें ह्या वेळा आमकां उगडापें केल्ल्याक तुका आमी वाखाणतांव. तुका आमी दिनवसतांव. बर तूं आमकां सर्वांक तुज्या दैवीक प्रेरणान, तुज्या दैवीक संगतेन, तुज्या दैवीक सक्तेन, तुज्या दैवीक सांगातपणान. जेजू, तुवें तुज्या परगट जिणयेंत तुजो सांगात सबारांक दिल्लो आसा. त्या वरवीं तीं बरीं जाल्लीं आसात. सुंकागार मातेवाक आनी जाकेवाक तुवें सांगात दिल्लोय. तांचे सांगाता तांच्या घरा तूं जेवणाकी गेल्लोय. तुज्या कुरपेन तांणी जिणी बदलली आनी ते तुज्या फाटल्यान आयले. ते परिवर्तन जाले, ते तुजे जाले. बऱ्यांतलो बरो वांटो तांणी विसलो. लाजराक तांच्या भयण्यांक तुवें तुज्या मोगाचो सांगात दिलोय. तीं तुका मोगाची जावंक पावलीं. लाजराच्या मरणांत भागीदार जावन ताच्या भयण्यांची दुखां पुसून काडलीं. लाजराक मेल्ल्यांतलो उठोवन ससनीक जीव जिवीत, ससनीक जिवंतपण तुवें उगडापें केलें. ह्या कुटुंबाच्या सांगातपणा वरवीं आमार जिवीत असो दातार तूं जालोय. बऱ्यांतलो बरो वांटो ह्या कुटुंबान वेंचलो. एम्मावसाच्या वाटेर कंतीस जाल्ल्या दोगां शिसांक तुवें सांगात दिवन तांचे सांगाता तूं समकलोय. तांकां बरी खबर परगट केली. आनी अशें मोडलेल्या उंड्यांत, मोडलेल्या उतरांत, मोडलेल्या भावा भयणींत तुवें तुकाच संवसाराक कळीत केलोय. बऱ्यांतलो बरो वांटो एम्मावसाच्या शिसांनी विसलो. बुकेवण तालेण गोवळीनांतल्या शेळयांक तुवें सांगात दिलोय. तांकां तुजी गरज पडली. ससनीक बूक आनी ससनीक ताण बगोवचो उंडो आनी उदाक तूं जालोय. बऱ्यांतलो बरो वांटो बुकेल्ल्या ह्या लोकांनी विसलो. मोगाळा जेजू, ल्हाना भुरग्यांक तुवें सांगात दिवन म्हळें, भुरग्यांक म्हजे ससी येवंक सोडात, तांकां आडाय नाकात. सर्गेचें राज तसल्याचें जावन आसा म्हूण तुवें तिडचिलें. भुरग्यांचो सांगात घेवन भुरग्यांक बरो वांटो, बरें बेसांव तुवें दिलें. पिडेस्तांक तुवें सांगात दिवन तांकां बरें केलें. मेल्ल्यांक सांगात दिवन तांकां जिवंत उठयलें. देंवसार लागल्ल्यांक सांगात दिवन तांकां बाचावी केलें. तुज्या दुस्मानांक तुवें सांगात दिवन तांकां परिवर्तन केलें. तीं देवाचीं भुरगीं जायशें केलें. तर मोगाळा जेजू, आमी परतांव. तूं ह्या वक्ता, ह्या दिसा आनी आमच्या सगळ्या जिणयेच्या सर दिसांनी आमचे सांगाता राव. आमचे सांगाता तूं राव आनी आमच्या गरजांनी, आमच्या आत्मीक गरजांनी तूं आमकां पाव. तुजे तावन वळचें शांती समाधान आमचें जावं दी. तुज्या आमालीक सांगातपणा वरवीं तुज्या समग्र भलायकी, तुजें भविश्य आमचें थंय रुपीत कर. तूं जावन आसाय आमचें थारण. तूं जावन आसाय आमच्या जिणयेचो शेवट. जेजू, तूं जावन आसाय आमचें सर्वस्व. जेजू, तूं जा आमच्या जिविताची संपूर्णता.
जेजू तूं जा आमच्या जिविताची श्रेष्ठता पवित्रता तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सकळा आमी गव्यां गीत जिनयेच्या सर्दिसांनी जिनेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी सोंगतलो हांव गयानांनी. जिनेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी सोंगतलो हांव गयानांनी. एकसुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उगण म्हाका भोगना. एकसुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उगण म्हाका भोगना. सौम्यासो उजवो हात मुजेर आसा दीस रात ताचे संगी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. सौम्यासो उजवो हात मुजेर आसा दीस रात ताचे संगी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. जिनेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी सोंगतलो हांव गयानांनी. जिनेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी सोंगतलो हांव गयानांनी. सौम्यासो स्पिरीट ताणें दिल्ले खरी अर्गा स्तुती गावो खंडीत म्हाका तांचे नांव. सौम्याक स्तुती जावं भरते जावं दी ताचे नांव. जावं दी महिमा आनी मान सदां गाजो स्तुती गान. पुडविकाय क्रेस्ताय म्हाका सर कित्या जाय सोमी म्हजे वर्तेदार ताका खंयचे सरी जाय. जिनेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी सोंगतलो हांव गयानांनी. जिनेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी सोंगतलो हांव गयानांनी. सोंगतलो हांव गयानांनी. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोगाळ भाव भयणीनो आमकां साथ दी जाल्यार आमी उबे रावचें. प्रेज द लॉर्ड Praise the प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोगाळ भाव भयणीनो सांग पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या वस्वरांत 30 वळींत अशें सांगता. 30 न्हय 3 वळींत अशिल्लो जावं देव आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्त असो बाप क्रिस्त असोवें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गेची सर आत्मीक देणी ताणें आमचे वयर वतल्यांत आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवा बापान आमकां दिल्लें श्रेश्ठ आशिर्वाद उत्तम आशिर्वाद पवित्र आशिर्वाद जावन आसा. जेजू क्रिस्त म्हणलें आशिर्वाद तें हांगासर पवित्र सक्रामेंतांत आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हें आशिर्वाद आज आमच्या जिणयेंत आमचें जावं दी. हें श्रेश्ठ आशिर्वाद देवान आमकां दिल्ल्या पासत देवाक आमी कितले वाखाणल्यारी तें उणेंच. आराधन तुका सोम्यान जेजू. वंदन तुका सोम्यान जेजू. वंदन तुका सोम्यान जेजू. नमन तुका सोम्यान जेजू. नमन तुका सोम्यान जेजू. नमस्कार तुका सोम्यान जेजू. नमस्कार तुका सोम्यान जेजू.
मान तुका सुम्यान जेजू मान तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सुम्यान जेजू होगलेक तुका सुम्यान जेजू होगलेक तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू पुरस्कार तुका सुम्यान जेजू पुरस्कार तुका सुम्यान जेजू प्रणिपा तुका सुम्यान जेजू प्रणिपा तुका सुम्यान जेजू होगलाप तुका सुम्यान जेजू होगलाप तुका सुम्यान जेजू ओसाना तुका सुम्यान जेजू ओसाना तुका सुम्यान जेजू मोक करता हूँ तुका सुम्यान जेजू मोक करता हूँ तुका सुम्यान जेजू सेवा करता हूँ तुका सुम्यान जेजू सेवा करता हूँ तुका सुम्यान जेजू स्वर्गां तुका सुम्यान जेजू स्वर्गां तुका सुम्यान जेजू जय जय तुका सुम्यान जेजू जय जय तुका सुम्यान जेजू दीन वस्ता हूँ तुका सुम्यान जेजू दीन वस्ता हूँ तुका सुम्यान जेजू वाकांता हूँ तुका सुम्यान जेजू वाकांता हूँ तुका सुम्यान जेजू हालेलुया 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 ತಂದೆ ಮುಳ್ಳೆಂ ಗೀತ ಮಿಂಗವ್ಯ ಆಮच्या हात उभारून सासोंदी आराधने ತಂದೆ आराधने ಯೇಸುವೆ आराधने 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 ತಂದೆಯೇ आराधने 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ
ಇಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನವೇಗ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, आमकां पुरासान जाता जाल्यार आमी उबेंच रावया. जेजू मुखार आमची पुरासान आमी विसरता. थोडो वेळ मौनपणी रावया, शांत रावया, तटस्थ रावया, ताकाच पळोवन रावया. आमच्या मौनपणांत जेजू आमकां दिसता, आमचे कडेन उलयता, आमकां आशिर्वाद दिता. दया करून बसया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो देव आमकां जेजू मरी पात्र बक्षिता. जेजू देवाच्या काकुळटीचें बोगसाण्याचें भंडार, पाप बिरमतीचो दर्यो तो, बापाच्या उजव्याक तो बसला. वो भावार्थ आमी परगडता. बापाची उजवी बसका पातक्यांक बोक्साने दिवची बसका जावन आसा. जेजू मारी पात्र देवान दिवचें बोक्साने आमकां संपूर्ण रितीन, समग्र रितीन वाडावळ आनी भलायकी दिता, सुडका सोडवणी दिता. विशेश जावन आम्हा सर्वांक देवाची भुरगीं जावंक एक अवकाश करून दिता. कितले पुटी आमी पाताक रडता, पाताक आमी कांटाळटा, तितले पुटी तितल्या दराळ मापान देवातावन आमकां बोक्साने मेळटा. ताच्या काकुळटीन भरलेलें काळीज ह्या भोवपवी सक्रामेंतांत आमी ताचो अणभव जडया. धैर्य एकठांय करया. थोडो वेळ मौन रावून
आमच्या पातकांचो आमच्या अपराधांचो उगडास करया. आमच्या पातकांच्या उण्यापणावरली सड देवाच्या बक्षणाची ग्रेस्त गाय वर्ती म्हणलें ह्या वक्ता आमी वळखून घेवया. आमची काळजां उक्ती दवरया. आमचे गायी आमचे असहायकपणो आमचे अस्कतपणो आमी सोम्याक आमी विवारसिया. सभा जाणांनी आमचे मगे कुमसाराच्या गुटांत वांटो घेतला. थोड्यांनी आदल्या शुक्रारा वांटो घेतला, फाटल्या दिसांनी वांटो घेतला आनी मुखार आमी कुमसारांत आमची पातकां जेजूक विवारसिता बक्षांनी झडटा. तर सभार विसरून गेल्ली उडासाकेनातली पातकां आसात. आमी जेजू कडेन सांगून तो काकुळदार सोमी पातकांनी बक्षांनी दिवच्याक तो आमचें सोवें त्या सक्रामेंताकाल आसा. त्या खातीर पातकांचो उडास काडन माऊणपणान जेजूक आमी आमची पातकां व्यक्त करून बॉक्सांनी जोडून घेवया. श्लोक मात आमी गावचो बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. देवाच्या आनी पेल्याचो मोगाचो आनी सेवेचो बेपरवो केल्ल्या खातीर बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. तुज्या सोडूनची मांडावळ समजोवंक इन्कार केल्ल्या खातीर बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. तुजें उतार वाचूंक आनी तें पाळूंक पाटी सरिल्ल्या खातीर बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. तुज्या वैयक्तीक जिणेंत तुजे उपादेश मोडुल्ल्या खातीर बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. तुज्या सर चिंतमानी करण्यांनी उतरांनी हेरांक दुखयल्ल्या खातीर बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. गरजेवंत मनशांची निर्लक्ष्य केल्ल्या खातीर बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. स्वार्थान मोसरान अहंकारान जिणी सरिल्ल्या खातीर बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. जेजू म्हणल्यार उजवाडांतावन पयस सरिल्ल्या खातीर बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. आनी सबार अपराध पातकां आमी आदारल्यांत जेजू लागचें बक्षांनी मागया. परत आमी म्हणया बोगोस सोम्या बोगोस पातकां आमची बोगोस. बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूळ करूं आमची पातकां बोगसून ससनाचें जिवीत आमकां दिवं. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो आमचें काळीज आमचें मन आमचें जिवीत देवा खातीर केलां आसता. देवा थंय मात्र आमकां समाधान मेळटा. तें सत जाणां जावन सोम्याक उलोवमान गव्यांगीत जिणयेच्या कश्टां वेळार चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसतलो पंत पर्या लगेच हांव तुज्या लगेच हांव तुज्या.
त्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखानी सुख रसलो तसो सांभाळता सदा त्या दोळ्यांनी भरता दुखानी सुख रसलो तसो सांभाळता सदा चंचल जायना का कंगाल जायना का असतो तो पर्या लगेच हावून तुझ्या चंचल जायना का कंगाल जायना का असतो तो पर्या लगेच हावून तुझ्या हळदींत सांपडताना अंकारांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा हळदींत सांपडताना अंकारांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायना जायना काल जायना का असतलो पंत पर्या लगीच हावून तुझ्या चंचल जायना का कंगाल जायना का लगीच हावून तुझ्या लगीच हावून तुझ्या लगीच हावून तुझ्या असतलो पंत पर्या लगीच हावून तुझ्या लगीच हावून तुझ्या मोगाळ भाव भयणीनो आमचो अमूल्य वेळ आमी सोम्या संगी करशिलो ताच्या सांगातपणांत आमकां समाधान शांती मेळ्ळी आतां वेळ घडी आयल्या आमच्यो गरजो आमची मागणी आमच्या काळजांत असले सर अत्रेक व्यक्त करूंक आनी ती सोम्याक भेटोवन दिवंक तर आमची मागणी आमच्यो गरजो आमच्यो विनवण्यो आमी मागण्याद्वारे ताका समर्पुया तुमची जबाब तुजे लागीं परत हांव येसोम्या तुझे लागीं परत हांव येसोम्या अख्ख्या पवित्र सभेक राख आनी सांबाळ म्हूण तुझे लागीं परत हांव येसोम्या आमच्या मोगाळ पाप साहेबाक आदार दी म्हूण तुझे लागीं परत हांव येसोम्या आमच्या गोवळी बापाक देण्यानी बर म्हूण तुझे लागीं परत हांव येसोम्या सर आमच्या याजकांक आनी धर्मिकांक राख आनी सांबाळ म्हूण तुझे लागीं परत हांव येसोम्या आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान दी म्हूण तुझे लागीं परत हांव येसोम्या सर आमच्या युवा जनांक बरो फुडार फावो कर म्हूण तुझे लागीं परत हांव येसोम्या सर आमच्या भुरग्यांक शकून आनी वाडय म्हूण तुझे लागीं परत हांव येसोम्या सर आमच्या पिडेस्तांक बरी भलायकी दी म्हूण तुझे लागीं परत हांव येसोम्या जुजे वसाच्या सर भक्तिकांक बेसांव आनी
कर म्हणून तुझे लागी परत हांव येसुम्या या पूर्ण तळाचेर देवाची महिमा परगट जावं दी म्हणून तुझे लागी परत हांव येसुम्या आमच्या काळजांत आसली सर मागणी आतां आमी देवाक जेजूक समर्पया आनी गावया गीत ये जेजू मुजे थंय राव जेजू मुजे थंय ये जेसू मुझे थंय राव जेसू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेसू मुझे थंय राव जेसू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय संवसारांत समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळो थकलो हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या हातांत दादोशी जालो हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका एक मिनूट आमी शांत रावया जेजूस आनी म्हजो वेगळाचार जावचो नाका हो संबंद वाडवया हो संबंद घट करया जेजूक आमचो कर्ण घेवया आमकां ताची गर्ण ओपसून दिवया शांत रावया आनीक त्या पवित्रपणांत जेजू आमकां आशिर्वाद दितलो ते आशिर्वाद घेवंक आमकांच आमी तयार जावया येद्या व्हडा सक्रामेंताक म्हणलें गीत दिंबेर आमी पडचें
विचित्र सक्रमेताका तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दायेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. कैसर वसो हांव सोदून करोस वाड. तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे उधार. कैसर वसो हांव सोदून बरी भलायकी. तूं स्वयंच म्हजो सोमिया खून कर म्हाका वेगी. कैसर वसो हांव सोदून करें जिवीत. तूंच जीव आनी जिवंतपण म्हाका पाय सर्गाक शाबी. कैसर वसो हांव सोदून करो माय पास. तूंच इश्ट म्हजो सोमिया तुजो मोग म्हजो उस्वार. जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया. जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. सुंदर भो सुंदर सोमिया तुझे मंदिर. या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समन. भो सुंदर सोमिया तुझे मंदिर.
आणि पवित्रत्म्याचो एक गुण तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो भुरग्यानो परत देवाक महिमा पटोवच्याक आमी एका कुटुंबाची जावन तुजे वसाक समर्पिल्ल्या ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाले हांव आमच्या एकवटाचेर आमच्या मागण्याचेर आमच्या भेटवणीचेर देव बाप काकुलतेची दिश्ट लावन दी. आमच्या पैकी साबार जाणां दिनवासेची काळसाण आयल्यात तुजे वासेच्या मजतीन मेळिल्ल्या सर उपकारांक देवान केल्ल्या सर महत् कार्यां वळखून हांगासर आयल्यात. तुमची दीर्घवासनी देवाक जेजू मरिपात भेटयात. साबार जाण आमचे पैकी तांच्या उण्या भलायकेंत पिडेंत जेजूचे स्पर्श मेळच्या खातीर हांगासर मागोवन आयल्यात. साबार जाणां कश्टा पिडेंत कश्टांत आनी अणवारांत देवाचो आदार मेळच्याक हांगासर आयल्यात आनी साबार जाणां आपण केल्ल्या चुकींचे बोगसाणे मागोवन हांगासर आयल्यात. तर आमी मागयल्ले आमी पातयेल्ले आमी आशेल्ले आनी आमी भेटयल्ले ते सकड जेजू आमकां भाव करीन म्हूण ह्या संदर्भार मागता आसतना मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वसाप सांगता तुमी पत्रांनी बांदिल्ल्या देव तंपलाची परवा करिनाकात. तो वैभव ना जाल्यार ही परवा ना पूण जेजू देव तुमचे समोर जिवंक येतलो देखून त्या देवाक तुमी स्वागत करा. ताका रावचे बरें करा. ताका पिडार करा. तुमची जिणी तुमची कूड तुमची कुटुंबाची न्ही तुमचे जिवीत देवाचे पिडार जावं दी म्हणून हागाय प्रवादी उलो दिता आसतना हाका पुराक जावन आयच्या किर्तनाचो श्लोक अशें सांगता की देवाचेर विश्वास दवरा. कित्याक म्हळ्यार तो आमचो तारोक तो आमचो देव. तर मोगाळ भाव भयणीनो देवाचेर आमी खरो विश्वास भावार्थ आमी व्यक्त करया आनी जेजूक पेद्रून कशी साक्ष दिली त्याच प्रमाणे आमी साथ दिया. पेद्रून म्हळें तूं देवाचो क्रिस्त जिव्या देवाचो पोतो. भावार्थान ताणें जेजू कोण म्हणलें विवारसिलें तोच भावार्थ आमचो करया. जेजू कोण म्हणलें सवाल आयच्या दिसा जेजू आमकां सर्वांक विचारता आसतना आमी भावार्थान सांगया जेजू तूं आमचो स्वामी तूं आमचो सोडवण तूं आमचो सोडवणदार. असली जाप जेजू अपेक्षीत आसा. आमी हे दिसाचें बलिदान पावतोरी पेटोवच्याक आमची काळजां मनां नितळ करया. सांगाता मेळोन आमी म्हणया हांव पत्की सर्वपिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर सकता मनान चिंतून तोंडानुसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंता संकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सत्पददार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पथकां बक्षू आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया कागुत सोमिया कागुत क्रिस्ता कागुत क्रिस्ता कागुत सोमिया सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वसाक परतळेत मागण्या आनी दुबळे गायची जिणी जीव तुजे परजेक देखे बरे जिवीत आमकां साथ दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळे गायच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेत आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हग्गाई प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप. दरियोस रायाच्या दुसऱ्या वर्सा 7व्या महिन्याच्या 21व्या दिसा हग्गाई प्रवादी उदेशी सर्वेस्पराचे उतर पावले. शेळयेचे पुता जुदाच्या राज्यपाल जेरुबाबेलाक आणि जेहोजादाकाच्या पुता प्रधान याजाक जोशवाक आणि लोकांमध्ये उरलेल्यांक अशें सांग. हे मंदिर ताच्या आदल्या वैभवान पळयलो कोण तरी तुमचे मदें उरला आणि आता तुम्ही कितें पळयतात? तुमच्या दोळ्या मुखार ते कांयच न्हय तशें दिसना. पूण जेरुबाबेला आता धैर्य घे, उलयता तो सर्वेस्पर. जेहोदाजाकाच्या पुता प्रधान याजाक जोशवा धैर्य घे. देशांतल्या सगळ्या लोकांनो धैर्य घेया, उलयता तो सर्वेस्पर. वावराक लागा, हांव तुमचे सोवे आसा, उलयता तो दळबरसो सर्वेस्पर. तुमी इजिप्तांतली बाय सरल्यात तेन्ना हांवें तुमचे कडेन केल्लो करार थीर आसा आनी म्हजो आत्मो तुमचे मदें आसा. भियेनाकात, कित्याक दळबरसो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. आनी की थोड्या वेळान हांव अंतरळ, पृथ्वी, दर्यो आनी सुकी भूंय हालयतलो. सगळ्या राष्ट्रांक हांव हालयतलो. तेन्ना सगळ्या राष्ट्राची गिरेस्तकाय येतली आनी हांव तें मंदिर वैभवान भरतलो, उलयता तो दळबरसो सर्वेस्पर. रुपे म्हजे, भांगार म्हजे, उलयता तो दळबरसो सर्वेस्पर. ह्या मंदिराचे नवे वैभव आदल्या प्रास आदीक व्हड जातले, उलयता तो दळबरसो सर्वेस्पर. आनी ह्या सगळ्या जाग्यार शांती दितलो, उलयता तो दळबरसो सर्वेस्पर. देवाचे उतर हे. देवाचे उडकार. श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारक, म्हजो देव. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारक, म्हजो देव. अधर्मी लोकां विरोध तीर्प दिवन म्हाका राख देवा. खोट्या आनी कापाट्या मनशाच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारक, म्हजो देव. देवा, तूच म्हजे कोटे न्हयवे, तर कित्याक म्हाका तुवें सांडलाय? दुस्मानाची इजा सोसून खंती दुखीन दीस सारूंक कित्याक सोडताय? श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारक, म्हजो देव. तुजो उजवाड आनी तुजे सत म्हाका पाटय. तीस तुज्या उतरां पवित्र दोंगरार वाट व्हरूंक आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावोवंक. श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारक, म्हजो देव. तेद्वा तुजे वेदी मुखार हांव वेता, म्हाका संतोश आनंद दितल्या देवा हुजीर रावता आनी विणे वाजोवन तुका वंदिता. श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारक, म्हजो देव. Alleluia. 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 मनशापूत हेरांची साकरी करून आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणे पासो दिवंक आयला. Alleluia. 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 Alleluia.
तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक पटीन जेजू वरे विंगड मागणें करनासतना ताचे शिस सांगात आसले आनी ताणें तांकां सवाल केलें, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा? सिसांनी जाप दिली, थोडे तूं स्नान जाता जुवांव म्हणटात, आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर पुर्विल्ल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटात. जेजून तांचे लागीं विचारलें, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रून जाप दिली, तूं देवाचो क्रिस्त. हे संगती विशयांत तांणी कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो, मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय. मतपेरांनी, प्रधान याजकांनी आनी शस्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. देवाचें उतार हे. वखली तुका क्रिस्ता. जी मनशां उजवाडांत तावन 2 मेटां पाटी काडटात आनी काळोखांतय चलतात, तांकां बेसांवां नात. देवाचीं बेसांवां दाराळ आसात, पूण तीं बेसांवां घेवंक तांकां हारहात ना. कित्याक म्हळ्यार उजवाड सोड काळोखाक तीं चलतात. पूण पळयत पुस्तक आमकां सांगता आनी दय दिता, जीं मनशां काळोखांत आसात, पातकांत आसात, तीं जेजू म्हणलो उजवाड वळखून जेजू थंय परततात, तांकां बेसांव एकोडणी दोरते मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. आमी जेजू म्हणल्या उजवाडांत तावन पयस गेल्या तर जाल्यार आमी काळोखाक वेता, पूण जेजू म्हणलो उजवाड आमचे तान पयस वचना, तो थंयच आसता. पूण आमच्या उण्यापणान, आमच्या पातकी सैमान आमी कश्टांनी 2 मेटां जेजू सकी काडलीं तर जाल्यार जेजू 4 मेटां आमचे थंय काडटा. हे सेम जेजू क्रिस्ताचे समजून घेवया मोगाळ भाव भयणीनो. प्रेज द लॉर्ड. आनी हेंच सारांश आमी सांगाता घालतना हे दोनी वाचपांत आमकां मेळचें. क्रिस्तांव मोगाळ भाव भयणीनो, भुरग्यानो, पाद्र्याक पिडेस्तांक मेळचें, एक विजीट करचें, भेट करचें आसा. तुमच्या घरांनी, तुमच्या कुटुंबांनी पाद्र्याक पिडेस्तांक कोणी हात तुळणारे आसला. तशें एक याजाक पिडेस्ताक कुमगार व्हरून वेता आसतना पाद्राप कितें पळयता, पिडेस्त हांतुळणार ना, पिडेस्त मांद्रेर ना. खंय गेलो? पाद्रापाकी बेजार जालें. घरच्यां कडेन विचारलें, खंय गेला पिडेस्त? फादर, पिडेस्त माडार सोडला फादर. काल्याक? तुमी येतात म्हणून बोंडो काडूं. पळय, तडेपटी कुमगार व्हरून येतना असली परिस्थिती येता, कांय करूंक जायना. तडेपटी पाद्राप येता म्हणून बेकार दोवतात दूद हाडूंक. कालां करचें? तशें मोगाळ भाव भयणो, हे याजाक लॉरेन्सा म्हणल्यार पिडेस्ताक कुमगार व्हरून गेल्लो. कुमगार व्हरून येतना लॉरेन्स एक कदेलाचेर गुलाब दवरनो थंयसर आसतना पाद्र्यापान म्हळें, लॉरेन्स अम्मा, हांवें कुमगारान येवच्या पयलें कोणीय तुका मेळून गेला आसतलो एक भेट दिवन, एक विजिटर तुका आयिल्लो म्हूण दिसता. पळय, थंय कदेलाचेर खाली आसा एक गुलाब आसा, वय गी न्हय? वय फादर, तें कदेल खाली आसा, ताका एक चारित्र्य आसा, ती हांव तुमकां सांगता. तशें लॉरेन्स पाद्र्या कुमगारान येयल्या पाद्र्यापाक सांगी लागलो, फादर, म्हज्या उतार प्रायर म्हज्या आसायकपणांत म्हाका मागता आसतना उठोवंकय जायना, दिंबेर पडोवंकय जायना. सबरांक तुमचे वरी तशीच गत आसा. तडबेट उठोवंक जायना, दोंपरां दुखतात, गांठी दुखतात, पेंकाड दुखता, हात वयर उखलोवंकय जायना, प्रेज द लॉर्ड म्हणोवंकय जायना. देखून म्हज्या कश्टांत, म्हज्या संकश्टांत हांवें पाद्र्या पाडें सांगलें, फादर म्हागतना कश्ट जातात, आल्तारे कडेन वचूंक जायना फादर, कितें करचें? दिंबेर पडोवंक जायना फादर, कितें करचें? तवळ त्या पाद्र्यापान ताका एक सलाह दिल्ली, पळय लॉरेन्स अम्मा, तुवें उठची गिरची कांय गरज ना, तूं हांतुळारच राव, जाल्यार तुका इल्लें बस. जेजू हांगाच आसा, तुका जाय जाल्यार एक कदेल दवर, आनी त्या कदेलार जेजू बसला म्हूण चिंत. जेजू बसला, तुका सांगात दिता, तुका आयकता. आनी तुका जाय जाल्यार जेजूचें एक रुपणें म्हणल्यार एक गुलाब ताचेर दवर,
तुका समाधान जाता तें आसा म्हणलें बगता. ही खाणी पाद्र ह्या चेराची. तो विजिटर म्हज्या जिणयेंत. आनी पाद्र्याक ताका कुंभार दिवन बेसांव दिवन गेलो. 3 म्हयन्या उपरांत त्या लोरेसामाक सर्गींचे आपोवणें आयलें. पूण तो मोडटा आसतना कितें जालें गी म्हळ्यार ताचो उजवो हात त्या कदेलार आशिल्लो. जेजू म्हूण पातयेल्ल्या त्या कदेलार आशिल्लो, गुलाब धरनाशिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ भाव भयणीनो, गूण कसो जेजू, अजापां कसो जेजू, आमकां बरें कसो जेजू ह्या सुवातेर आसा म्हूण सांगून वळखून आमी हांगासर आयल्या. वय गे न्हय. आमची पिडा सिडा ताका दाखोवया, गूण जावन दीत म्हूण मागोवन आयल्या. आमचे कश्ट संकट ताका विवर्सया, आमकां आदार सोमी जातलो म्हणलें वळखून आमी आयल्या. आमच्या काळजांत सुमार मागणी आसात, ते सांव आसात. पळया, गूण कसो जेजू ह्या सुवातेर, ह्या आल्तारीर देखून आमचो हात हांगासर आसूं दी, ह्या सुवातेचेर आसूं दी, ह्या सुवातेर आयल्या सर मनशांत आसूं दी, हांगासर सेवा करचे ह्या जगांत आसूं दी, आमचो संबंद आसूं दी, थंयसर जेजू आसा म्हणलें तें वळखून घेवया. मागोवंक आयल्यात मू तुमी पुरा, मागोवंक आयल्यात मू. तुमी मागता आसतना खरेपणी, सादेपणान, खालतेपणान जेजू आसा म्हणलें वळखून मागात. आनी जेजू मागता आसतना आमी आयकलें आयच्या वांजेलांत, ओरे वांगड सुवातेर जेजू मागता आसतना शीत ताच्या सांगात आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार ताका आकर्शण जाल्लें. जेजू मागता आसतना ताचें तें एक विशेश एक रुपणें येतालें. आनी तो मागता आसतना देवा तें एक जातालो. देव जेजू मागता आसतना ताचें मागणें आयकतालो. देखून शिशी जेजूक सांगात दिताले. आनी मागोवन जाल्या उपरांत जेजूक बगलें आसतलें. 1 ना 2 सवालां जेजून शिसां कडेन विचारलें. तुमी आयकलें कळ्ळीं ती सवालां. $1 मिलियन सवाल आनी $1 बिलियन सवाल. $1 मिलियन म्हळ्यार कितले जाले? 10 लाख म्हळ्यार 1 मिलियन. 100 करोड म्हळ्यार 1 बिलियन. $1 मिलियन सवाल जेजू विचारता शिसांक. लोक हांव कोण म्हणून म्हणटा? अळे तूं उठोन आयलो एक प्रवादी, येरेमिया गी, इजाया गी आनी कोण एजेकियल गी, प्रवाद्या पैकी एकलो प्रवादी. आतां $1 बिलियन सवाल शिसांक मात्र न्ही, आमकांय. हरी एक शुक्रार आमी हांगासर येता आनी ल्हानपण येदोळ वर जेजू कसो सांगात दिवन आमी आयल्या. तर जेजू सांगता जियोनचे आमकां 100 करोडांचे पळय सवाल जेजू विचारता. हांव कोण म्हूण तुमी कितें म्हणटात? कितें म्हणटात? जेजू स्वामी. ताका जाप आसा गी तुमचे कडेन. आनी ह्या जापीक जेजूक मेस्व सारकी आमी जाप दिली जाल्यार, सवालाक जाप दिली तर जाल्यार बिलियन $1 ट्रिलियन मौल्यांची बेसांवां, आशिर्वादां, जिविताची भरती आमकां सर्वांक मेळटा. मोगाळ भाव भयणो, हें आमी समजून घेवया. तर जेजू कोण म्हणलें सवाल जेजूक मेस्व सारकें ट्राय करूंक, हें दिवंक आमी ट्राय करया गे. ताका आज फाल्यां दिवंक जायना, सगळी जिणी जायचे जेजू कोण म्हणलें सांगूंक. देखून हे सवाल जेजू विचारता आसतना हें समजून घेवचें जाल्यार इल्लेशें चारित्र्य कळाचें. जेजून कित्या खातीर हें सवालां 2 विचारलें सांग. कित्या खातीर तूं आमकां विचारता हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात? पळय, हें वांजेल येवच्या पयलें जेजून 4000 लोकांक उण्या मसलेचें जेवण केल्लें अजाप आसा. आनी आयच्या लुकाच्या वांजेलांत 5000 लोकांक, भुरगीं आनीक स्त्रियो सोडा, दादलेच 5000 आशिल्ले. 5 उंडे 2 मसल्यो. आनी हें अजाप सर अजापा पैकी श्रेष्ठ आनी महान अजाप 4 वांजेलांत आसा. हें अजाप जाल्या उपरांत 12 जाणांनी चिंतलें, हाच्या फाटल्यान गेल्यार आमकां धर्मांत खावंक मेळटा, फुकसाटाक मेळटा. आमी कित्याक काम करचें? आमी कित्याक जेरचें? आमी कित्याक गाद्यान देवाचें? आमी कित्याक तोटान देवाचें? तर म्हाका मेळटा न्हय. आनी लोकांची परिस्थिती समजून तांचें मौन पारखून जेजू म्हणालो, वावुरा तुमी नास जावच्या काना खातीर न्हय, नास जायनातल्या काना खातीर. आनी तें कारण दिवचें हांवें. सस्नीक जिवीत असो उंडो हांव. जो कोण म्हजें मांस खाता, कोण म्हजे रागात पियेता, तो मरत जाल्यार जियेतलो. सस्नीक जीव ताचें थंय आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. पळय, जेजू असली शिकोवन दिता आसतना थोडे ताचे फाटल्यान धर्मांत मेळटा म्हणून फाटल्यान आयिल्ले पळय, चिंताप नासतना, राजाव नासतना, बेसाव नासतना. हळे ओ पळय, आमकां कॅनिबलिजम प्रॅक्टीस करूंक आपयता. कॅनिबलिजम म्हळ्यार मनशाचें मांस खावंक, मनशाचे रागात पिवंक आमकां उलो दिता, प्रचोदन करता. देखून 12 जाण हाचें मांस कशें खावचें बा, हाचे रागात कशें पिवचें बा पूण ताका सोडून गेले. आनी जेजू शिसा लागीं गुवोवन पळयता, तुमी म्हाका सोडून येतात गी? शिसांक विचारलें, हांकां न्ही, शिसांक.
तुम्ही म्हाका सोडता जाल्यार पेद्रो म्हणटा सोमी आमी वेच्चे जाल्यार रे खंय तुजे लागीं आसात उतरां ससणीक जिविताची पळय कोण जेजूक सोडून गेले ते नरा भक्षक जाले कोण जेजू सोडून गेले आहात पळय ते भक्षक जाले राक्षस जाले कोण जेजूक अवलंबन जेजू जर रावले पळय तांचे अस्कत गायत तांचे पातकी जैमांत ते नरा रक्षकारू जाले पळय त्या खातीर 6 जाणांनी उंड्या बसल्याचे अजाप जाल्या उपरांत जेजूक राय करया संवसारी राय करया संवसारी फुडारी राजकीय फुडारी करया मुखेल करया एका कंपनीचो एक कारभारी रायबारी करया अँबॅसिडर करया म्हूण चिंताप करता आसतना जेजू कळ्ळें हाळे लोक आतां म्हाका सोडिना म्हजो आयिल्लो उद्देश पातक्यांक कुर्साच्या मरणांत ते कुर्साच्या मिसावांत तांकां सोडोवच्या खातीर सर्गींचेर हात तांकां बसोवच्या खातीर हें चिंताप जेजूच्या तकलेंत आशिल्लें देखून जेजू वरेविंगड वचोन शिशी आयले हळे लोक काले म्हणटा म्हज्या विशयांत म्हाका राय करून चिंतला कितें म्हूण चिंता लोकांची समजणी केलो लोकांचो अभिप्राय केलो म्हज्या विशयांत आनी तुमी कितें म्हणटात आनी पेद्रोन एक हुंसली जाप दिली तूं जावन जाय देवाचो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आनी तो वळो जेजून पेद्रोक उखलून उतवार दवरल्यार मुयो येनात जरले येनात आनी उंदीर येनात वयर दवरलो अळे तूं ही जाप दिजे जाल्यार मनशाच्या सत्तेन न्ही सगळींच्या बापान तुका ती जाप उगडापी केल्ली प्रेज द लॉर्ड आनी आसता हांव पेद्रो तूं कडाप ह्या कडपाचेर म्हजी इगज मतां बांदतलो आनीक पाताळाची सकत ताचे जैत व्हरूंक शकची ना पळय आनीक तें कितें संवसारी तूं आडवरताय तें सर्गी आडवरतलें जावं हांगा कितें तूं सोडयताय तें सर्गी सोडयतलें जावं दी म्हूण ताकी दिली उपरांत पळया वांजेलांत तुमी पटलाव करा मातेवाच्या मार्काच्या आनीक लुकाच्या वांजेलांत हें सांगल्या उपरांत जेजू आपणाच्या कश्ट आणवरा विशीं उगडापी करना रुपांतर गुड्याक वेता ताबोर गुड्याक वेता ताबोर गुड्याक आयल्या उपरांत तो कालवार गुड्याक सोडटा आनी ताबोर गुड्यार परत शीस जेमेतले उक्ते तांचे दोळे उक्ते जाताना तांची न्हीद पयस गेल्या उपरांत हळे मैजे थंयसर प्रत्यक्ष जाला आनी कोण प्रवादी थंयसर आयल्यात एलिशा थंयसर आयला जेजू सगळो बदलला आनी त्या वेळार पेद्रो न्हिदेंत आशिल्ले आनी ताचे दोग सांगाती सोमी आमी हांगाच रावया आमकां खंय वचोंक नाका 3 तांबू बांदया पळया पुनर्जीवनपणाचो तो एक काल म्हणटा रिहर्सल जेजून थंयसर उगडापी केलें मेल्या उपरांत मरणा उपरांत कशें येलें जिवीत आसतलें म्हणल्यार रुपांतर गुड्यार ताबोर गुड्यार दाखयलें पळय हांगासर पेद्रोक वयर दवरलें थंयसर ताबोर गुड्यार तो हांगासर रावया म्हूण ताका बगलें पूण जेजू हांव कितें म्हूण सवाल विचारल्या उपरांत कोण म्हूण सांगल्या उपरांत सारकी जाप दिवन ताबोर गुड्याक हेच्या पयलें जेजू सांगता मनशा पुतान सबार कश्ट दोगदनी सोसूंक आसा आनी आमी आयकलें मनशा पुतान मुस्तो सोसूंक आसा मतपेरांनी प्रधान याजकांनी शस्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय ताका मारूंक जाय तिसरे दिसा ताका जिवंत करूंक जाय आनी तो वळो पेद्रो जेजू सांगता हें तुका देव निर्मिणा जावं तुका कुर्सार मरोंक हांव सोडिना तो वळो जेजू पेद्रोक सांगता हें तुका सैतानान करचें तूं म्हज्या कुर्साच्या मिसावाक तूं आडखळ म्हजें हांव सैताना निकळ सैताना म्हूण जेजू पेद्रोक सांगता पळय पयल्या दिसा पेद्रोक उखलून वयर दवरला आतां पेद्रोक सकयल घाला पळय एक दीस तो आंज जालो आनी एक दीस सैतान जालो एक दीस तो उजवाडांत आसलो आनी एक दीस काळोखांत रिगलो एक दीस जेजू कितें 2 मेटां लागीं काडलीं दुसरे दिसा 2 मेटां पयस काडलीं चर्च इज होली एज वेल एज सिनर एंत आमच्या जिणयेचें विपर्यास थोडे फावटी आमकां जेजूतान कितें मेळटा त्या वेळार जेजू आमचो स्वामी जेजू अभिशेक केल्लो जेजू क्रिस्त आमकां मेळनातल्यार बोटा कडच्यान दोवचें कोंगण्या कडच्यान दोवचें आनी कोण बणक्या कडच्यान दोवचें एंत आमचें जिवीत तशें जावंक नजो तुमकां मागण्यान मेळोवन मेळनासतना जावं जेजू तशें आयिल्ली जेजू कडच्यान रावचें उजवाडा कडच्यान रावचें हो उलो जेजू आमकां दिता त्या खातीर आमी आयच्या पयल्या वचपाचेर गमान करया भवार्थांत जेजू म्हाका कोण म्हणलें आमी समजून घेवं हळे सलमान रायान बांदिल्लें देवाळ बाबिलोनीच्या बंदडे वरवीं तें नाश जाल्लें आनी लोकांक बगलें की आमच्या पातका वरवीं देवान आमकां शिक्षा दिली आमचें देवाळ तें नाश जालें आतां परत आमी आमचें पाताक वळखल्या देवा समोर आमी एक जाल्या काळोखांत उजवाडाक आयल्या देखून देवाचें अजरपण उपस्थिती वळखोवच्या खातीर आनी एक दुसरें देवाळ तांणी बांदलें पूण तांकां बगतालें की ह्या देवाळांत सलमानान रायान बांदिल्ल्या देवाळा पैकी तातलें एक वैभव त्या देवाळान ना अलंकार ना ग्रेस्त गाय ना सोबाय ना
म्हूण कळवळत आसतना हगाय प्रवादी लोकांक उद्देशून सांगता देवाकाची गरज ना, तुमी ह्या देवळाक तसले एक सोबाय ना जाल्यार कळवळचें नाका. बगार देव तुमचे सगळे आसा न्ही देखून संतोष पावा. म्हळ्यार हगाय प्रवादी ह्या लोकांक सांगता मुखार आनी एक क्रिस्त म्हणलें देव तेंपलो तुमचे तें वस्ती करूंक येता म्हणून ह्या वाचपा मुखांतर सुशान दिता. तर मगाळ भाव भयणीनो, आमच्या देव तेंपलांत तो वैभव ना जाल्यार वडना. थांपावलो सांगता कोरिंदकारांक बरयल्या पत्रांत 6 अध्याय 19 वळ, तुमी जावन आसात देवाची पवित्र आत्म्याची तेंपलां. देखून तुमकां मोलाक घेतलां, क्रिस्ताच्या रक्तान तुमकां मोलाक घेतलां. देखून त्या कुडींत देवाची महिमा तुमी प्रगट करूंक जाय म्हूण सांगता. देखून ह्या क्रिस्त ह्या कूड म्हणल्या ह्या देव तेंपलांत बैलो वैभव ना जाल्यार वडना. कूड अस्कत जाल्यार जावं पुरो, लाचार जाल्यार जावं पुरो, पिडेस्त जाल्यार जावं पुरो, प्राय जाल्यार जावं पुरो, पूण आमच्या अंतस्करणाच्या काळजाच्या ग्रेस्त गायंत जेजू म्हणलें तें सत आसाचें. देखून कश्ट नासतना आमकां पर्याय मेळना. कश्ट नासतना जेजू कोण म्हणलें आमकां व्यक्त करूंक जायना. कश्ट जेजूच्या जिणेचो वांटो तर जाला तर जाल्यार तो आमच्या जिणेचो वांटो म्हणलें आमी समजून घेवया. देखून सफरींग इज द ट्रेडमार्क ऑफ क्रिश्चनिटी म्हणटात. कश्ट नासतना क्रिस्तांव जावंक साथ दिना. आनीक जेजू सांगता जो कोण ताचो कुरीस कानून म्हज्या फाटल्यान येना ताका म्हजो जावंक साथ दिना. आनी सांबावली कोरिंदकारांक बरयल्या पयल्या आवस्वरांत 20 आनी 26 वळींत तशें सांगता. आले ते हें काले ग्रीक जानवाय मागतात आनी हे आनी काले मागतात, पूण आमी देवान विंचून काडलेली आमी आमकां जेजू क्रिस्त आमची सकत, जेजू क्रिस्त आमची जानवाय. देखून आमचे कश्ट, आमचे संकश्ट, आमची अस्कत गाय त्या जेजूच्या कुस्ताक समर्पीत आसतना जानवाय आमकां मेळटा. आनी त्या जानवायांत आमकां भावार्थांत जेजू कोण म्हणलें आमकां व्यक्त करये. जेजू स्वामी, जेजू सोडवण, जेजू सोडवणदार. आनी हो भावार्थ काळोखा उजवाडांत जल्मलो आमचो पात्रोणसान जुझेबास त्या उजवाडांत रावलो. तितले मात्र तो उजवाड प्रगट करच्याक ही भूंय जावन तो श्रीलंका गेल्लो. पळया, आमी सांगता हांव श्रीलंकान 6 वर्सां वावर केला नवो पदराब तरनो पदराब जावन. म्हाका कळीत आसा तो कसो गेल्लो, काल्यां गेलो. सगळ्या श्रीलंका देशाचो तो पात्रोण सांत 2018-19 ताका त्या इगर्ज श्रीलंकाच्या इगर्ज मतेचो पात्रोण सांत म्हूण ताका परगट केल्लो. जर तर हांवें एक त्या गांवांत भास शिकून पिरगजीन सेवा दिता आसतना सान फ्रांसीस सावेराच्या म्हाका चिंता पयलें, फ्रांसीस सावेर एशिया ह्या कॉन्टिनेंटाक आयिल्लो एक श्रेश्ठ धर्मदूत जालो जाल्यार जुझेबास एशिया त्या कॉन्टिनेंटांत खंडांत आमच्या ह्या हातूंत जल्मल्लो एक श्रेश्ठ धर्मदूत म्हूण येत. कित्याक म्हळ्यार तितल्या कश्टांनी ताणें जेजूचो भावार्थ प्रगट केलो. तो ताका आमी अर्गां दिवंक जाय, ताची मजत आमी मागोवंक जाय. ताणें दाखयल्ल्या त्या भावार्थाच्या उजवाडांतल्यान आमी जेजू क्रिस्त म्हणल्यार उजवाडल्यान मेटां काडया. तें जैत आमचें जावं दी. आमचेर आयिल्ल्या कश्टांनी आमी जेजू कोण म्हणलें आमी जेजूक व्यक्त करया. आमची जावप जेजू मेसवून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमेन. सोम्या तुका समर्पिता जिये रुपार जावं दर्या तुका आमकांच भेटून दिता, आमकांच भेटून दिता. काळी खामची सोम्या तुका समर्पिता जिये रुपार जावं दर्या तुका आमकांच भेटून दिता, आमकांच भेटून दिता. उंडो हारी हो
क्रुशा वावरान केल्लो क्रिस्ता कुडीन तो वेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो क्रिस्ता कुडीन तो वेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो क्रिस्ता कुडीन तो वेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान आनी भेटणे वेळार आमी समर्पूंची ती मागणी सर पद्योदा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या क्या पवित्र सभेच्या दवात सर्वेस्पर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपल्या परचे खातीर सांजुजे वसान खतखतीक मोगान भेटयल्ले मागणे आनी कालतेपणाचें सदें जिवी तुका भोव मानवलें हेच शेकून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फोव कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुव्या ओय अशामी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवे आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीच काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू देवासा पासून आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगास जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीगायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय हे ताचें देखी बरीच परजळीत जिवीत आमच्या काळजा क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तो सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय सर्वेस्पराची नावे येता जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या दडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुसेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची.
तेच बरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणोस आनी पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगास सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पितमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचा उगडास कर. लिया आमच्या भगन बापा पिठा पाल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती नंतर येयल्या समेश सांग तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमल्या ह्या सर भक्तिकांची प्रत्येक जाण आयच्या दिसा हजर आसल्या ह्या भुरग्यांची आमच्या घरांनी अशा प्रायवंता पिरेस्तांची आमच्या मागण्यांची गरज आसल्या समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरये देवाचे मये संगाती सांजुजे तिचो पती भाग्यवान धर्मदूत भाग्यवान जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमचे रायिल्ले सर कश्ट सोंसणीकायेन सोसून त्या कश्टा मारिपात मेळच्या जानवायेन आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्त कोण म्हणलें एक सूख जाप जेजूक दिवंक देवाची कृपा जेजून केल्ल्या मागण्या परिपात आमकां मेळोवलें म्हणल्या बरोवशान ते मागण्या आमी म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जा तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता कशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुटवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान रक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. शांती. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सोमी सोडवण आनी सोडवणदार देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनांत वांटो घेवची आमी सोमेस्तां बागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 170 आणि 5 175. स्वागत का दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्तामसान तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या सोम्या जेजू स्वागत का दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्तामसान तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या. लोकाची बिरमत पळोवन वाडले तांकां उड्या आसले उंडत सर्गीतां देवलो सस्ती जिवीत हाडून आयलो. हे जेजू काळजान म्हज्या स्वागत का दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्तामसान तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या. सामारियेचे ते परकी स्त्रिये दाखयले ते जिवे उदार तुजे तन हुमळता जर उदकाची तानेल्या आमची कान बागोची. ये जेजू काळजान म्हज्या उदकान तुज्या. ये जेजू काळजान म्हज्या तान बागय उदकान तुज्या. प्रार्थया. देवा आमच्या सगळींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुज्या पोवण्या पळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सगळींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवची ताण आमच्या काळजान सडय.
आणि सांज देवासाच्या परजळे शिकवणी आणि देखी वरवी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी कबार परगोटूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ता वरवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो. संभ्रमिक आशिर्वादाक तकली बगवया. सर पदेदात देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरो शांत आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करणांनी सुफळ करो. आमेन. शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोबें सदां आसो. आमेन. वचून ह्या जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचेनो ह्या पवित्रार सांजेचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या सर्व तुमकां भक्तिकांक बरो येवकार मागच्या सवें तुमी भेटयल्ले सर इरादे सुफळ जावं दीत म्हणून आमी आशेतांव आनी मागतांव. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलन मेल्ले जावन आसात. मनारी बाब फेडरीक ब्रॅक्स कापुचीन मेळाचे याजक प्रस्तुत फरंगीपेट कॉवेंतांत सेवा दिवन आसात. तांणी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवें सांगातपण दिलें. जेजूक चड आनी चड लागीं सरच्याक देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक तांणी आदार दिला. मोगाळ पाद्रेबानो बाप विकास तशें म्हज्या नांवीं आनी हांगासर जमल्या पाद्रेबांच्या आनी सर भक्तिकांच्या नांवीं तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावान तुमकां आमी सर्व जैत मागता. कुमसाराक सांगातपण दिल्ले आमचेच मलगडे पाद्र्याब बाब मनदीक बाब दिलराज तशें पाद्र्याबी थंयसर आसले तुमकांय देव बरें करूं. मागण्यांक आमकां आदार करच्याक भक्तीपणाक सांगातपण दिवच्याक कांताराचें मुखेलपण घेतले आमाने सायमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक. तशेंच हें भक्तीपण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मुखांत्र जायत्यांक पळोवंक अवकाश कर दिवच्या माने स्लायनल आनी ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिबंदेक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजूचे वाज बापाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांत तोमास इरा वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटाना जुजेवाज बापाची आशिर्वादां तांचेर तांच्या वावराचेर सदांच आसूं दीत म्हणलें आमचें मागणें. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा मादर तेरेजा कानातूर कुटाताचे वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सरितींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या. इगर झाडून पुसून नितळ करच्या. मिसाक सरितीचे तयाराय करच्या. दान मिसां घेवन कुमोक करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वाचा पोसच्या. काणीक एकठांवच्या. दाना रुपी पुनशेताच्या बरेपणाक बऱ्या मनान कुमोक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावरच्या. सांजूचे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजूचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां आमी मागता. ऑक्टोबर म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक आमच्या स्टॉलान थंयसर आसात तुमी घेवं येता. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर थंयसर जेवणां गेल्ल्या कडेन तुमकां मेळटात. तांची सेवा आमी जोडची आनी आमची भलायकी सांबाळची. होमिओपॅथी म्हणटा आसतना इल्लें स्लो म्हणून आमी म्हणटा पूण म्हजीच भलायकी फकत एका म्हयन्यान जावं प्रजूचे वाजाचें चरयें सुमार 17-18 वर्सां थावन म्हाका आग्यो भितर इगोवन म्हळ्यार ताचे रगत वचून म्हाका एका रितीची खरोज आसली. जायत्या दाक्तरांचें वखद केल्लें कांय बरेंपण जावना आनी हांगासर हांव पावल्लो आनी पावोन आयल्या सुरवेर तो दाक्तेर म्हाका मेळोवंक आयलो
हांवें सांगलें म्हाका इतलीं वर्सां जालीं दाक्तरांचेर पातयेनींत गेला आनी तो दाक्तर म्हणालो एक ट्राय करया तुमी पूण जुजेवाजाक सांगलें आनी हांव गेलो 71 म्हयन्यान लागीं 16 वर्सां आसली ती आंगाची खरोज एलर्जी त्या आग्याची कुसडाय देखून हें त्याच्या वखदांनी गूण जाला म्हणजे बरेंपण आमी पातयेवन मुखार गेल्यार सगळें जाता ना तर सडाव जावन सांगचें आसा होमिओपॅथी स्लो कित्याक ती मिठाई आमी चिवून खायची साबण खावंक ना गुळी जाल्यार गुळक गिळटा आनी ती भितर वेता देखून ताचें काले म्हणी जाता पूण ही गुळी चिवल्या वरवीं ताचें उणें म्हणटा पूण जाल्लें तें बरेंपण देखून कोणायकी कांय भलायकेची गरज आसा चडीत खर्च ना एकच नोटा भितर सगळें काम जाता म्हणजे 100 रुपया भितर पुरा दाक्तेर वखात पुरा जाता देखून थंय अर्द नोटूच पावता पूण तसलें एक बरेंपण थंयसर घडटा आनी हांव चिंता हें जुजेवाजाच्या थळार जाता देखून थंयसर पातयेनीन वेतेल्यांक हें बरेंपण जाता देखून आमी तांचोय फायदो जोडया आमची भलायकी बरी करया हर एका शुक्रारा सकाळीं 10 वरां तेर्स कुमसारा 10:30 वरां आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण हप्त्यामध्ये पुनशेत उक्ते आसा संगताच धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार थंयसर दफ्तरान तुमी दिवी येता पुणशेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानाची वात वणटाव नांवां आपयल्ले भशेन तुर्तान येवन तुमची वात तुमी घेवच्याक विनंती आयचे प्रधान याजक बा फेडरीक ब्रॅक्स वाती दिवच्याक हांव उलो दितां थोडे आदल्या शुक्रारा थंयसर दिवन घरा गेल्यात ते हांगासर नात पूण कोणायची नांवां तुमी हांगासर आसात जाल्यार तांची वात बाकी आसा जाल्यार तुमी घेवची आनी तशेंच तुमच्या संगतपणाकी आमी उपकारी काळजान देव बरें करूं म्हणटा जेवणा खातीर आयिल्लो ऐवज विल्फ्रेड वेगस पुत्तूर 1000 रुपये कियाना सेरा पिंटो आग्रार 500 रुपये रेटा वेगस आनी लिना डिसोजा गरडाडी तांणी 50 kg तांदूळ दिला फ्लाविटा वेगस सिद्धकट्टे 500 रुपये फेलिक्स डिसोजा मोगरनाड 1000 रुपये मार्सेल डिसोजा मिया पदाव 500 रुपये अँड्रू लोबो मुंबई आयच्या जेवणाचो सगळो खर्च म्हणजे 12,500 तांणी दिल्यात नांव नाका म्हणून एकल्यान 1 क्विंटल तांदूळ दिला फजीरच्यान नांव सांगना पूण वात वरी येत पीटर लविना डिसोजा एलियर पदाव 1000 रुपये सेलिन डिसोजा आनी कुटा मंजोट्टी 1000 रुपये लुसी सिक्वेरा मडंत्यार 5000 रुपये थॉमस कोयलो पुत्तूर 2000 रुपये तशेंच ह्या पुणथळाच्या बरेपणाक दान दिल्ली जुलियाना मस्करेनस नागोरी 1000 रुपये सियाना डिसोजा फजीर 500 रुपये कोणें सर्व दान दिलां तुमकां सर्वांक सांजूचे वाज बाप देवातान सर्व बरें फावो करून दी आनी तुमची आशा तुमचें जिवीत बरें जावं दी म्हणल्या मागणें सवें तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा वाती वंटल्या पाद्र्या बानो तुमकांय देव बरें करूं आतां आमी जावच्या नोवेनांत वांटो घेवंक आसा आनी हांगासर एक स्पेशालिटी म्हणल्यार जुजे वाज बापान दिंबयेर पडोवन ताच्या कश्टा वेळार देवाक उलो मारलो आनी देवान ताचें मागणें दिंबयेर पडोवन मागल्याक आयकलें देखून हें नोवेन मोटवे दिंबयेर पडोया आनी दिंबयेर तावन मागोवन आमी आशेवचें सगळें आमकां ह्या नोवेना मुखांत्र जुजे वाज बाप मागोवन दिता म्हणले घट्ट पातयेणी धरया तेंचे पाद्र्याबान आराधना वेळार सांगलें भावार्थ म्हजो घट्ट आसा जाल्यार हांवें मागलें खंडी जावन मेळटा सर्व आमी उबी रावया एक घडी बरोबरशा सांजुजे वाज बापाच्या भक्तेकांनी बरोवन घाल्लेली सर्व अर्गां आनी तांची तेसावां ह्या घडये हांगा ताच्या रेलिके समोर ताका भेटोवन दिता ही सर्व आमच्या भक्तिकाची मागणी तो मानून घेव आनी तुर्तान तांच्या गरजांक पावो अशें आमी मागता प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात पेंगटाची दूख गूण जाल्ल्याक नर्सींग करूंक कॉलेजींत सीट फावो जाल्ल्याक तेगा जाणांक बरी भलायकी दिल्ल्याक बरें काम मेळा अशें केल्ल्याक
दोगांक मागल्लें दिल्ल्याक अर्गां दितात तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात 12 जाणां शिकोवंक वाचोवंक बरोवंक भुरग्यांक बरी मोत मेळच्याक 10 जाणां परिक्षेक बरी तयारी करून बरे फलितांश जोडूंक 13 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक 15 जाणां इंटरव्यू पास जावच्याक विजा मेळच्याक बरें काम मेळच्याक आनी परगांव वाकवेच्याक 2 जाणां वावरांत प्रमोशन मेळच्याक CA परीक्षेंत जैत मेळच्याक 13 जाणां उद्यमांत बरेपण जोडच्याक वावरड्याचें सांगातपण मेळच्याक बरो फुडार मेळच्याक दुबय आसच्या एका स्त्रियेक बरें काम मेळच्याक 28 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणीक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळचे पासत मागोन आसात 5 जाणां तकलेची शिरांची पिडा गूण जावच्याक 2 वर्टिगो आनी मायग्रेन पिडा गूण जावच्याक 2 ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक 2 ऑपरेशन नासतना वखदारस पिडा गूण जावच्याक एलर्जी गूण जावच्याक कातीची पिडा गूण जावच्याक 2 जाणां थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक 10 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक 13 BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक एकल्याक BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक 4 जाणांक दोळ्यांची कोरोज आनी दिश्ट गूण जावच्याक नाकाची पिडा गूण जावच्याक वेजींग समस्यातावन मुक्ती मेळच्याक कानाक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक 13 जाणां भुरग्यांक तशेंच व्हडांक सुडाळ उलोवंक जावच्याक दांत दूख गूण जावच्याक 2 जाणां कोंकले शेळ पडापड तकली पडापड खराई गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक 2 काळजाची पिडा गूण जावच्याक 6 जाणां हात दूख पांयांक बोळ आनी गांठी दूख गूण जावच्याक 2 जाणां पोट दूख गॅस्ट्रीक पेंगटाची दूख गूण जावच्याक 2 जाणां किडनी स्टोन आनी मुता संबंदीत पिडा गूण जावच्याक मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक 6 जाणां जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक 13 मानसीक वत्तड उणें जावच्याक बेगीनच कामाक वेच्याक 4 जाणां मतीक शांत समाधान मेळच्याक एकामेका मोगान जियोवच्याक दुशीतावन सुडका मेळचे पासत मागोन आसात भुरग्यांनी आवय बापायची जतन घेवच्याक लग्न विच्छेदनाक चिंतलेल्यांनी सारको निर्धार करच्याक 2 जाणां मिसाक वसोंक जावच्याक 13 जाणां सर्व वायट विज्ञान वरांतल्या आकांतांतले राखून व्हरच्याक 13 जाणांचे लग्न कार्य बरान जावच्याक खोडती केजीतावन मुक्ती मेळच्याक 4 जाणां जागो नावार जावच्याक बऱ्या मोलाक जागो विकून वेच्याक जाग्या खातीर गेल्ल्या खोडती केजीतावन सुडका मेळच्याक मागोन आसात 2 जाग्याचें कन्वर्शन काम बेगीनच जावच्याक आनी दस्तावेज सारके आसच्याक वाहनाचे रेकॉर्ड्स बेगीनच जावच्याक 13 जाणां रीण मेळचे पासत मागोन आसात 4 जाणां रीण फारीक करच्याक आनी घेतिल्लें रीण पाटी मेळच्याक मागोन आसात 2 हातीन घेतिल्लें काम पावच्याक भायर पडुल्लें भांगार पाटी मेळच्याक 6 जाणां नवें घर बांदच्याक अडकळविणें काम सोंपोवच्याक आनी एका कुटुंबान प्रत्येक जावन एका भावाच्या भलायके पासत मागोवंक सांगलेलें आसा कित्याक काळजांत थंयसर ब्लॉक आसात आनी ओपन हार्ट सर्जरी करीचे म्हणून दाक्तरांनी सांगलेलें आसा म्हणून सांगलेलें आसा त्या देखून ह्या सर्व गरजां पासत तशेंच आमच्या इराद्या पासत ह्या वेळार आमी मागया आमी दिंबी घालया एक आमच्या बापा एक नामान मरये एक महिमा बापा आमच्या सांजुजेवाज बापा मुखांत्र सर्गी बापाक आमी भेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम होपयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तसोच आनी सदांच सर्वत आमेन दिंबयेर पडून मागल्लें जोजेवाज बापान आमकां वाट दाखयला तर त्याच पातयेन विश्वासान आमचे कश्ट आमचे सर्वस्व ह्या नवेना वेळी ह्या रेलिके मुखांत्र जोजेवाज बापा मुखांत्र देवा थंय आमी उबारया सुमिया काकूत आमची कर सुमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकूत आमची कर देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकूत आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकूत आमची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूत आमची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवाज बापा
आमपसत विनंती कर दुबळिकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमपसत विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचा परमळ पचारिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमपसत विनंती कर श्रीलंका दगदवणेक संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजूचे वाज बापा आमपसत विनंती कर मुरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमपसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच सनवेचो कतोलीक बाबडतो जिवो केल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमपसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमपसत विनंती कर कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमपसत विनंती कर देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयले सर्व कश्ट अनुवार धैर्यान सोंसल्या सांजूचे वाज बापा आमपसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातेल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजूचे वाज बापा आमपसत विनंती कर भावार्थ सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडान धाडोवंक वावरिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमपसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजूचे वाज बापा आमपसत विनंती कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले समका सुमयाम देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले दयनायकमका सुमयाम देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले कुलतमची कर नवेनाच्या मागणे ये सांजूचे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाचे बेसवा आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणये मेलफंग त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजे तान प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजूचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें तुज्या जिणयेन देवाचा परिमीत मोग तुवें बगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वणच्याक तूं सुटसुटीत जालोय अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट थोकडेलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट करून सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखलें न्हय असलो स्पिरीट आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बचवे विशान चिंतूंक आमकां शिकय सांजूचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणयेन नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिफात शिकयला आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांत येल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजूचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सुवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळसो केलोय आज सरकाराजान देवा संगीत तूं आसाय थंय हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासत देवा लागीं विनंती कर हे घडीभर आमच्योच गरजो जुजे वाज बापा मुखांतर देवा थंय आमी उबारया ह्या पुणथळार सेवा दिल्ल्या सर्व याजकांक भक्तीपण चलोवन व्हेल्ल्या याजकांक हांगाच्या भक्तीपणाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्या समेस्तांक ह्या परिसराच्या बरेपणाक जेवणाक बरें मन उदार मन दाखयल्ल्या सर्व भक्तिकांक जायती पिडा मारेकार पिडेक वळख जावन घरांनी आस्पत्र्यांनी आसची बरी भलायकी आशेवच्या सर्व बरवशान बरयल्ल्या भावार्थ्यांक बरेपण समाधान सवकासाय मागोवंक सांगून आशेवन हांगासर येवच्या हर एकल्याक तांचे काळजाचे यात्रेक सुफळ कर ह्या दिसांनी विविध रितीची पिडा मनशाक वेडो घालता कंगाल जाता देवाचेर बर वचून फुड करूंक गरजाची कृपा जुजे वाज बापा मुखांतर मेळोवन दी म्हणून मागया सांगाता म्हणया सांजूचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव कितेंच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर
भावडता काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनां जियोंचे भाग आमकां मेळा शंकर. आमेन. सोम्याचे नवी आमचो आदार ताने रचला सर्गनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयला. तेच बरी तुज्या सेवका सांजुजे वसान आपल्या जिनिये आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी आरमारांतलें आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलेलो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आज सांजू देवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजू देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतलें सगळ्या वायटांतलें तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवन सेकी सेवे साकरेच्या मनशान जावंक तुमकां पवित्रत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांजू देवा सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरान भगेनपणाचो मुकूट जोडून ससनाक संतोष बगूंक फावो. आमेन. आनी त्याच सोडून दरात देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोवे आसो.
बापा म्हाका बेसांव सुफळ करून मोगामी सांग देवाची खुशी आमी काल जावच्या प्रेमी कृपा मागून दे म्हूण लाले म्हाका सांग तुझे वास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागून दे बापा विज्ञान साडी नाका सांग तुझे वास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागून दे बापा विज्ञान साडी नाका सांग तुझे वास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागून दे बापा विज्ञान साडी नाका विज्ञान साडी नाका मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मुया शिवादी आमकां सांजचे वास बापा आम्हा पसो विनाती कर बघिवन कुसाचे कृवे योरमका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.